विजाच्या इशूचेर आसा परत पावर. तुम्ही जाणा की खूब दीस लोकांचें आंदोलन कशें जालें आनी आम आदमी पार्टीनूय तातूंत फुडाकार घेवन वेगळी वेगळी पावलां फुडें घेतली आनी ताच्या खातीर अशें आयकूंक येता की एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा जेणे करून जे पेनल्टीज पावर डिपार्टमेंटान बिलांचेर लायिल्ले ते फाटीं घेतल्या म्हणून आनी तशेंच जे सँक्शन लोडा खातीर हे पेनल्टीज लायिल्ले ते सँक्शन लोड वाडोवपा खातीर आतां फायल घालची पडची ना आनी ऑटोमॅटिकली जो कंज्युम्ड लोड आसा तो सँक्शन लोड म्हणून एप्रूव करून डिपार्टमेंट आतां फुडें बिलां धाडटली. हातूंत आमची एक म्हळ्यार आमी सगळ्या गोंयकारांक परबी दिता बिकॉज दीस इज अ गूड विक्टरी फॉर द पीपल ऑफ गोवा आनी इट इज अ फर्स्ट स्टेप. पूण हातूंत आमी ऑल्सो एक्सपेक्ट करता फ्रॉम द डिपार्टमेंट की तांणी जे पेनल्टीज काडपाचें अनाउन्समेंट केलां दॅट इज नॉट जस्ट इन द लास्ट बील बट इन एनी ऑफ द प्रिवियस बिल्स. कित्याक आमकां याद आसा 3-4 म्हयन्या पयलीं हो परत इशू जाल्लो तेन्ना लोकांनी भरिल्ले पेनल्टीज. दोज पेनल्टीज वर इल्लिगल नाव एंड दोज पेनल्टीज वर इल्लिगल देन. सो तेन्नाच्यो ज्यो सुद्दां कसले पावर हाजेर म्हणजे बिकॉज ऑफ सँक्शन लोड पेनल्टीज लायल्या डिपार्टमेंटान ह्यो सगळ्यो पेनल्टीज फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिवली ह्यो काडूंक जाय आनी तितलो जर भरला सुद्दां जाल्यार तो कंज्युमराक क्रेडीट दिवंक जाय. हाज्या मागीर तुमी पळयलें की पावर मिनिस्टराची वेगळी वेगळी विधानां आयलीं. ऑब्वियसली ते बॅकफुटार गेले कित्याक हाज्या पयलीं जशें तांचे एटिट्यूड आशिल्ले ज्या घमंडान ते उलयताले लास्टाक तांकांय कळ्ळें की तांणी जें केल्लें दॅट इज रॉंग म्हणून. आनी ज्या तरेन आतां डिपार्टमेंट हॅज बीन फोर्स्ड टू विथड्रॉ दोज पेनल्टीज खंय तरी तांकां कितें तरी रिस्पॉन्स दिवंक जाय म्हणून आम आदमी पक्षा बद्दल अरविंद केजरीवालजी बद्दल अपशब्द उलयले. ताच्या बद्दल आमचे लिडर उलयतलेच. हांव एकूच पॉयंट तांचो सांगूंक सोदता की तांणी सांगलें की गोंयान आतां डेली दिसाक फक्त 2दा पावर कट जाता म्हणून आनी कसलेच पावर कट जायना म्हणून. तुमच्याच पावर डिपार्टमेंटान एसेंब्लीन तुमी पावर मिनिस्टर आसतना रिप्लाय दिल्ले आसा की फाटल्या वर्सा 19,000 पावर कट जाल्ले म्हणून आनी हे कितें ग्रीड शिफ्टिंगा खातीर ते 2-3 सेकंडा खातीर पावर कट न्ही हे. दीज आर सिरियस पावर कट्स, दीज आर अनशेड्युल्ड पावर कट्स आनी ताची कारणां सुद्दां त्या एलएक्यूच्या रिप्लायन दिल्ली. जर पावर मिनिस्टरान वाचूंक ना ती आमी खोशेन तांकां एक कॉपी धाडूंक शकता बट इट लिस्ट ऑल द रिजन्स फॉर द पावर कट्स ऑल्सो लायक ग्रीड फेलियर्स, स्नॅपिंग ऑफ ओवरहेड लायन्स, डॅमेज्ड पोल्स, अंडरग्राउंड केबल फॉल्स, ट्रान्सफॉर्मर फेलियर्स, सबस्टेशन ट्रिपिंग. सो हे जे तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारके घालूंक ना ताज्या खातीर हे सगळे पावर फॉल्ट जाल्ले आसा एंड दीस इज अ फॅक्ट. पीपल ऑफ गोवा सफर नॉट ओन्ली फ्रॉम हाय इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बट ऑल्सो फ्रॉम इरेग्युलर पावर सप्लाय. परत एकदा आमकां बरें दिसता की आम आदमी पार्टीन खंय तरी हो इशू रेज करून ह्या सरकाराक जागो केलो विथ द हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आमी एक सादो प्रश्न विचारिल्लो की तुमी ही पेनल्टी लायल्या कित्याक? वॉट इज द रिजन फॉर दीस पेनल्टी? सँक्शन लोडा पेक्षा चड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम केली जाल्यार डिपार्टमेंटाक कितें लॉस जाता? जितली कंज्यूम केल्या ताजी रेटा प्रमाणे स्लॅबा प्रमाणे आमी बील भरतालेच. सो हाजें उत्तर ह्या डिपार्टमेंटाक दिवंक शकले ना एंड दीस शोज दॅट दे वर ट्रायंग टू एक्स्टॉर्ट दीस अमाउंट्स, हाय अमाउंट्स म्हणजे ₹13.20 रेटीर 200, 300, 400 युनिटाची बिलां म्हणजे ज्या मनशाक ₹1000 एक्चुअली कन्झम्पशना प्रमाणे जाताले सगळे पेनल्टीज चार्जीस सगळे लावन ताका 5-6 हजाराचें बिल धाडून दिल्लें. So it is very clear that this Bharatiya Janata Party government was doing nothing but trying to extort from the common man via the medium of electric bills. हाज्या थोड्या दिसा पयलीं तुमी जाणा की अरविंदजी गोंयान आयले आनी तांणी थोडे डिमांड्स केल्ले आसा. सो आय वूड लायक टू रिपीट दोज डिमांड्स कित्याक जेन्ना बाब धवळीकरान आपली वेगळे वेगळे रिएक्शन्स दिले ह्या डिमांडाचेर कांयच उलोवंक ना. तांणी कसली कसली टिका करपाचो प्रयत्न केलो पूण तांच्या हातून कांयच सबस्टन्स नाशिल्लो एंड आर लिडर्स वील रिस्पॉन्ड टू इट. पूण सांगपाक म्हळ्यार आमचे अरविंदजीन जे डिमांड्स केल्ले
दोज 3 डिमांड्स वर व्हेरी क्लियर. एक म्हळ्यार जून 15 पर्यंत सगळे जे एरियर्स आसा, पेनल्टीज जावं पावर बिल्स जावं कसले एरियर्स जे डिपार्टमेंटाक गोंयकारांनी भरपाचे आसा ते सगळे झिरो करचे म्हणून. वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट. आनी आयच्यान 300 युनिट फ्री गोंयकारांक हे सरकारान दिवचे असो तांणी डिमांड केलो. आनी तिसरो डिमांड वॉज दॅट फिक्स ऑल द infrastructure problems and give 24/7 electricity to Goans. So अशें जेन्ना अरविंदजी गोंयान येवन म्हणटा ताका एक व्हॅल्यू आसता. कित्याक अरविंद केजरीवाल टुडे इज द ओनली पर्सन हू थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी. बाबा 24 तास लायट आनी ती बी फुकट सामान्य मनशाच्या घरा पावूंक शकता. हे म्हाका दिसता देशानूच न्ही जगान कोणें चिंतूंक नाशिल्लें. मेनी इकॉनॉमिस्ट जे इंटरनॅशनल इकॉनॉमिस्ट आसा तांणी हे सजेशन्स दिल्ले की अशें जावंक जाय बिकॉज टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसीक रायट आनी इलेक्ट्रिसिटीच्या कॉस्टा खातीर खूब जाण एफोर्ड करूंक शकना. सो असो कॉन्सेप्ट जगांच्यान पयलेता भारत देशान आनी तो बी दिल्लीन अरविंद केजरीवालजीन करून दाखयल्लें. आनी हें कशें केल्लें विदावट इन्क्रिजींग एनी टॅक्सीस, विदावट टेकिंग एनी लोन्स, की फक्त पॉलिटिक्सान लोकां खातीर कितें तरी फ्रीबीज दिता म्हणून दाखोवपा खातीर आनी मागीर लोकांच्या हड्ड्यार व्हडले रीण घेवपाचें जशें डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंयान केल्लें आसा. विदावट डुईंग एनी ऑफ दॅट. एंड नॉट जस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वॉटर, फ्री बस ट्रॅवल फॉर वुमेन, फ्री बेस्ट एज्युकेशन, फ्री वर्ल्ड क्लास हेल्थ केअर, फ्री तीर्थयात्रा, हे सगळे दिल्लीच्या लोकांक आनी आतां पंजाबाच्या लोकांक मेळटा without any increase in taxes and without taking any additional loans. So जेन्ना अरविंद केजरीवाल जी सारखे मनीस गोंयान येता आनी सांगता की इट इज पॉसिबल इन गोवा, then it is definitely possible in Goa because he has done it and shown it that it is possible in Delhi and Punjab. ताणी हिशोब करून डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगले की इतले पयशे लागतले, तुम्ही हे करूंक शकता म्हणून. आनी वी डिमांड अगेन दॅट डॉक्टर प्रमोद सावंत रिस्पॉन्ड्स टू दीज डिमांड्स. तो कित्याक दिवंक शकना हें ताणें लोकांक सांगचें पडटलें. जेन्ना 900 कोटी तूं स्मार्ट मिटराचेर व्हांवूंक शकता, ज्या गरजेच्या गरज नाशिल्ल्या कामा खातीर तूं 900 कोटी व्हांवूंक शकता, जाल्यार इजिली यू कॅन गिव 75% ऑफ गोवन्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय गिवींग 300 युनिट्स फ्री इन एवरी इलेक्ट्रिकल बिल. ताजो कॉस्ट जशें अरविंदीन हिशोब करून सांगिल्लो 345 कोटी पडटले आशिल्ले. ताज्या भायर तुमी गोंयच्या सगळ्या पंचायतींनी सुद्दां सगळे ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें डॅमेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जर तुमी सारके करपाक सुद्दां गेले ताका एक 400-500 कोटी पडटले. सो हे जे 900 कोटी तुमी स्मार्ट मिटराचेर गरज नाशिल्ल्या वस्तूचेर व्हांवपाक गेल्ले, यू गीव फ्री इलेक्ट्रिसिटी अँड 24 hour इलेक्ट्रिसिटी टू गोवन्स, हो आमचो डिमांड आसा. हांव मागता प्रशांत नायकाक फुडें उलोवणी करचें. बीजेपी सरकार आणि त्यांचे सहकारी पक्ष आहा पळय ते हे आमच्या गोंयकाराक सद्याक फटोवपाक लागल्या. हे सत्ते वयले बीजेपी सरकार फक्त भ्रष्टाचार आणि रेव्हेन्यू एकडेन करपाक लागले आसा. पावर मिनिस्टर आमचो ढवळीकर तर एकार एक फोटी मारपाक लागला आणि गोंयच्या लोकांक फटयता. काही दिसा पयलीं तेणी एक इंटरव्यू दिल्ली कितें आमी गोंयचे गोवा गव्हर्मेंट आमचे कडेन वीज निर्मिती करपाची ना, ताका लागून आमी वीज फुकट दिवपाक शकना. आमच्या पयलीं दिल्ली सरकार आसतना दिल्ली, पंजाब हांगाय वीज निर्मिती जायना. हांगाय राष्ट्रीय पावर ग्रिडाच्यान लायट घेतात आणि ते 300 युनिट फ्री दितात. हे 300 युनिट फ्री दिवपाक फक्त 350 कोटी रुपया खर्च येता. तोवूय आमच्या इयरली 30,000 crore बजेटाचो 1% आसता. पण तेवूय सारया गव्हर्मेंटाच्यान जायना. आणि ढवळीकर म्हणटा कितें पंजाब आनी दिल्लीक आमी स्मार्ट मिटर बसयल्या. पंजाब आनी दिल्लीक स्मार्ट मिटर खंयच्या घराक बसयलो तो ढवळीकरान सांगचें. हे सांगून लोकांक अक्षराक फटींगपण मारता. तशेंच आपल्यान म्हणटा कॅबिनेटा डिसिजन घेतल्यान सगळे कॅबिनेटाक खबर आसा. सगळे कॅबिनेटाक खबर आसा जाल्यार दिगंबर कामतीक कशें खबर ना. दिगंबर कामतीन जेन्ना मडगांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान लोकांक घेवन गेलो तेन्ना सांगलें ह्या बाबत आपल्याक कांयच खबर ना म्हणून. अश्यो हो वीज मंत्री गोंयचो एकदम फटी मारपाक लागला. 300 युनिट फुकट दिवप म्हळ्यार हे गोंयचें कांयच न्हू. आज तुमकां खबर आसतलें 2,500 कोटी रेव्हेन्यू तुका आमच्या कॅसिनो कडल्यान येता.
हे 300 कोटी 300 युनिट फ्री दिवपाचे एक इजिएस्ट प्रोसेस आसलो तो आम आदमी पार्टीन तुमकां दाखोवन दिल्लो आसा दिल्ली आनी पंजाब कसो करता तो. इवन आमच्या नॅशनल कन्व्हेनरान सांगलें तुमकां समज हेल्प जाय जाल्यार आपण दिता म्हणून. तेजेर तुमी कांयच डिसिजन घेयनात, उलट टिका करपाचें काम तुमी करीत आसात. दुसरी म्हणल्यार सामान्य नागरिकांक आतां तुमी सांगिल्लें परत एकदा आतां त्यो ज्यो पेनल्टी घातल्यो त्यो आतां जेन्ना पक्षाच्या आम आदमी पार्टीन पेनल्टी ह्या बाबत आवाज केलो तेन्ना तुमी पेनल्टी त्यो माफ करतले, जी बिलां आहा ती माफ करतली हें सगळें सांगलें. पण हेच्या पयलीं जे पळय लोकांक केल्ले तेवूय लोकांचें माफ करचें अशी आमची विनंती ह्या वीज मंत्र्या कडेन आनी लोकांक फटी मारची न्हू, कितें आहा तें सत्य सांगचें अशें आमची तरी मागणी आसा. आतां हांव सांगता आमचो सुनील एकप. नमस्कार. फाटल्या दिसांनी आमचो सर अरविंद केजरीवाल जेन्ना गोंयांत येयलो ज्या प्रमाणे त्यांनी जी ही BJP आनी आमचो ढवळीकाराक जसो धुवन काडलो, तेंची जशी लज जाली ह्या गोंयांत, आनी जशें आमच्या केजरीवाल सरान हेंच्या फुड्यान एक 3 डिमांड दवरले, त्या डिमांडा बद्दल तो कांय उलोवंक ना. आनी ढवळीकर असो स्टेटमेंट करता की केजरीवाल सरान म्हणटा तो आपल्या लोकल लिडराचेर भरोसा करपाचें ना. हो ताजो स्टेटमेंट. हांव सांगूंक सोदता ढवळीकर बाबाक की हे लोकल जे लिडर आहा आम आदमी पार्टीचे, हेंच्यांनी तुका सारको नागडो केलो लोकां फुडें, गोंयच्या लोकां फुडें. तुका तोंड दाखोवपाक दवरूंक ना लोकांक, म्हणून तूं असले स्टेटमेंट करता. आयज आम आदमी पार्टी रस्त्यार येयले म्हणून लोकांक एक धीर येयलो, लायटीची बिलां जी वाडयल्ली ते तुका फाटीं घेवचे पडले. आनी तूं जो असो स्टेटमेंट करता ते पळोवन अशें दिसता की BJP सुद्दां सद्या भियेल्ली आसा आनी तांकां तेंचो 2027 जो अंत दिसून येता. आनी हांव सांगूंक सोदता गोंयची जनता आहा ती कमींग इलेक्शन 2027 हांकां सारकी बूथ शिकयतली BJPक. धन्यवाद. तुमचे कितें प्रश्न आसा? आजपासून तुम्ही आता इलेक्शन लागीं पावलेले आहा, तुमचो ग्राउंड वर्क वा कितें चालू जाल्लो आसा, अलायन्स बी तशें कितें अलायन्स कितें वा आनी एज अ पॉलिटिकल पार्टी आतां तुमच्या लास्ट हाका 2 सीट येयल्या, आतां नेक्स्ट हाका तुमचो कितें प्लॅन आहा? ऑर्गनायझेशन आमचें फूल स्विंग काम चालू आसा. आमी काणकोण टू पेडणे पर्यंत सगळे आमी बूथ लेवल इवन बूथ लेवल आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह काडपाचें काम चालू आहा. हालींच आमी OBC ST वुमन्स विंग यूथ विंग डिक्लेअर केल्लें आहा आनी त्या प्रमाणे तेंचेंय काम सुरू आसा. जे प्रत्येक मतदारसंघाक एक टीम तयार करतात आनी त्या प्रमाणे काम चालू आसा. पळय सगळ्यांक हक्क आसा इलेक्शन लडपा खातीर, पूण जे फक्त इलेक्शना 6 म्हयने पयलीं येतात आनी आपलो प्रेझेन्स दाखयता ते गोंयकारूय जाणा ते कित्या खातीर आयले आसा. हय, ताजे रिस्पॉन्स म्हाका दिसता BJPन दिवंक जाय. तांचे कितें एक्झॅक्टली स्ट्रॅटेजी काय तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.